Hallelujah. 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 Praise the Lord. बापा पुता पवित्रात्म्याक त्रिएक देवाक आराधन करणं जेजून शिकयल्ल्या मागण्याद्वारे बापाक आमी उलोवक मारया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. कित्याक राजवटगी पदवी आनी महिमा तुजी सोसनाच्या सोसनाक. आमेन. मोगाळे माये आमचे सगळे आयच्या दिसा रावन आमचे खातीर सर्गींच्या सर दरबारां सांगता. सर्गींचे दुतांगण केरुबी सेराफीम पात्रियार्क प्रवादी अपोस्तल मार्तीर कॉन्फेसर अंकवार संता भक्त सांगता सांजुजे बापा सांगता आमचे बसोत विनंती कर माये आमचे म्हणटना आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सणांक ह्या घडये तुजे थंय समर्पण दिता. आमच्या कुटुंबाची आवय जावन राणी जावन आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सणांक ती हांगा आसून ना आसूंक पुरो पूण तांचे खातीर माग माये नामान मरे कृपेंत भरले सुमी तुजे सांगता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फोडची तुजें जेजू भगवंत मरे देचे माये मा पप्प्यांक खातीर विनंती कर. एक बसवणी आसा धर्मदूतांच्या कृत्यांत भगवान पेद्रू त्या पेंतकोस्ताच्या पयल्या सर्मा वेळार सांगता ही बसवणी म्हणजे आमच्या पातकांचें बोगसाणें आनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक. ही बसवणी तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक जे लागीं आसात या पयस आसात सर्वांक म्हणटा सा पेद्रू वय तुमची भुरगीं लागीं आसूं दी या पयस आसूं दी तांकांय ही बसवणी फावो जाल्या पवित्र आत्म्याची तुमी हांगा मागता आसतना तुमी हांगा मागता आसतना आज विशेश जावन त्या अडोरेशना वेळार तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या हर एक सणां खातीर मागतना तांकांय तो अभिषेक फावो जावंक शकता. काल भावान एक संदेश दिलो तुमकां एक भयण आपणाचो घोव हांगा आसलो तर कितलें बरें आसलें न्हय. मोहिजेक देव सांगता तुजो थोडो आत्मो काडून हांव बाकी 70 जाणांचेर 72 जाणांचेर घालता म्हणटा. आनी सकाळीं तंबा कडेन येतात 2 जाण मात्र येवन आशिनात पूण देवान बसयल्ल्या प्रकार त्या 2 जाणांचेर त्या तंबांत आसले ते तांचेर पवित्र आत्मो देवन आयलो. ते प्रवाद करूंक लागले. एकलो येवन म्हणालो अरे ते येवनात हांगा जाल्यार तो प्रवाद करता तांचेर पवित्र आत्मो आयला. जोशुआ म्हणटा तांकां बंद कर सोम्या मोयजेक सैबाव तांकां बंद कर. तुका म्हजें पडून गेलां सगळी इस्रायल परजा पवित्र आत्म्यान भरिल्लें तर कितलें बरें आसलें म्हणटा मोयजे. आमी सगळीं तेंच मागया आख्खी पवित्र सभा पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्यार कितलें बरें आसलें. दैवीक काकुळटीन सगळी परजा क्रिस्ती परजा मात्र न्हय जुदेव इस्रायल हिंदू मुस्लिम जैन सीख पारसी बुद्धिस्ट एथिस्ट सोरा क्रिस्ती परजा सयत जेजूक वळखाल्लें तर जेजूची सोडवण तांकां फावो जाल्ली तर पवित्र आत्म्यान तें अभिषेक्त जाल्लें तर कितलें बरें आसलें तें जावन दी आमचें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. व्हडल्यान एक हालेलुया. संतोषान ब्रदरान सांगलें देवाचें प्रेजन्स हांगा वाळटेच आसा. देवाचें प्रेजन्स वाळटाना कितें घडटा गोत्ता तुमकां. कीर्तन 16:11 वचन वाचया. Psalm 16 verse 11.
तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतय आनी तुजे मुखार म्हाका मेळटली. सगळीं म्हणा, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. तुम्ही दर्याक भरती सुकती पळयला न्ही, दर्याक भरती सुकती येता पळयला न्ही, तशेंच देवा समोर आमी आसतना कितें आनंदाची भरती. ताळयो भेटून आर्गां दिवया. फाटल्यान बसुल्ल्यांक आयकता? फाटल्यान मनशार आयकता? ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आयकता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो आमी कालच्या दिसा परच्या दिसा साबार शिकोण आयकल्ली आसा. आज आमी पेद्रूचें दुसरें पत्र पयलो अध्याय 3 आनी 4 वाक्य आमी नियाळ करया. तिके वाचया. पेद्रूचें दुसरें पत्र पयलो अध्याय 3 आनी 4 वचन. निदान ही उतरां सारकीं आयकया मोगाच्यानो. भोव गरजेचें. तुमच्या ससनाच्या जिविताक ही उतरां भोव गरजेचीं. सारकें आयकया. आपल्या स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक आमकां आपावणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलें सगळें दिलां. मागीर ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आयकया. ह्या आपोवण्या वरवीं तुका आपयल्ल्या देवान कितें दिलां? अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. कित्या खातीर दिल्यांत? हाचे वरवीं कुसद्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांत हांव न्हू त्या कुसद्या अवगुणांनी भरिल्ल्या ह्या संवसाराचेर तूं जैतेवन जावन देवाच्या सैमाचो भागीदार जावच्या खातीर तुका आपोवणें फाव जालां. कितें फाव जालां? आपोवणें फाव जालां. कोणें दिलां तें आपोवणें? देवान तुका आपयलां. त्या आपल्या महिमेंत. आयका, ती उतरां कितलीं सोबीत आसात. आपल्या स्वंत महिमेंत. कोणा कडेन म्हण इंग्लीश बायबल जाल्यार तितकें वाचा. इंग्लिशांत हांव तितकें वाचात. 2 Peter 1:3 and 4. His divine power, English and Paya, His divine power has granted to us all things that pertain to life, jivit, and godliness, a religious life, spiritual life, godliness, mukar. Through the knowledge of Him, त्या देवाची वळख म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. मुखार. Who called us to share His own glory. पळया, देवाची स्वंत महिमा आनी देवाची महिमा आनी जिवीत By this He has granted to us His precious, great and precious promises,
वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत आनी त्या देण्या मार्फत मुखार that through these gifts, precious gifts, great and precious gifts, you may escape from the corruption that is in the world because of passion, lust, and become partakers of divine nature. कित्यान भागीदार जावंक तुका आपोवणें दिलां? आतां आयकलें, खंयच्यान भागीदार जावंक तुका आपोवणें दिलां? आं? देव सैमाची भागीदारां जावंक तुका आपोवणें दिलां. तुका जिवीत दिलां. आपलीच महिमा तुका दिल्या. मोगाचें न्हू, त्या देखून ह्या उतरांचेर आमी तितकें नियाळ करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या सोबीत बसवण्या खातीर अर्थ जालो गी नांगी जाल्यार यारगां होगलाप दिव्यांगी ताळयो पेटो न्हू. अपूर्बायेची उतरां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू, देव आपलेंच जिवीत म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता. आपले देव सैमाची भागीदार आमी जाल्लें तो आशेता. आमी जाले ओंगी देव सैमाची भागीदारां जाले ओंगी आमी. तें तुवें जावच्या खातीर पळया, तें जावच्या खातीर देवान आमकां कितें गरजेचें तें सगळें दिलां. परत्यान वाचपा येतिके 3रें वचन पळया. आपल्या स्वंत महिमेंत, इन हिज ओन ग्लोरी, देवाच्या महिमेंत, आनी in his joy, happiness, in his life. सुखांत म्हणलो वर्ड यूज केला, थंय लायफ म्हणलो वर्ड केला. ताचें जिवीत, ताची महिमा आनी ताचें जिवीत. ताचें जिवीत कसलें? ताचें जिवीत कसलें? जाप दिया. देवाचें जिवीत कसलें? सरा नातिल्लें, आदी नातिल्लें, अंत्य नातिल्लें, अमर जिवीत. तुका आनी म्हाका त्या अमर जिविताक आपोवणें दिलां. आनी तुका आनी म्हाका अमर जिविताक आपयलां जाल्यार, ताच्या महिमेची भागीदारां जावच्याक आपोवणें दिलां जाल्यार कितें म्हणटा? आमच्या त्या जिणेक आनी खरे भक्तीक, गॉडलिनेस, कितें सकडी म्हणा? कोणाक? तुका, हर एकल्याक दिलां. वय की न्हय? वय की न्हय? दिल्लें आसतना जर तर हांव ताच्या महिमेचो भागीदार जायनासतना ताणें दिल्लें तें अमर जिवीत जियेना जाल्यार झडतेच्या दिसा कितें जातलें? चिंतलांक येमी. आमकां ही सतां गोत्त सादगी. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. जेजून आमकां आमचे खातीर असलें जिवीत जोडून दिलां. तें जिवीत हांव जियेना जाल्यार हांव एक क्रिस्तांवगी. जी महिमा ताणें आपणाचीच महिमा म्हाका फावो केल्या, त्या महिमेंत हांव जियेना जाल्यार हांव क्रिस्तांवगी, हांव क्रिस्तासोगी. सांगा म्हाका. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. त्रास जातात की कस बघतात की म्हजी सवालां तुमकां कस जातात की. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या खऱ्या भक्तीक म्हणटा थंय ते उतारे खऱ्या भक्तीक ट्रू गॉडलिनेस. एक वर्शन अशें यूज करता टू लिव ए ट्रुली रिलिजियस लायफ. आमचें रिलिजियस धार्मीक जिवीत आमी सारकें जिवोवच्या खातीर देवान आपलीच महिमा म्हजे सगळें वांटून काण गेल्या. म्हाका जिविताक गरजेचें कितें जाय तें सर म्हाका फावो केलां. प्रेज द लॉर्ड. कितें पुरा फावो केलां पळया. पयल्या सुवातेर म्हजें आपोवणें कितें देवान आपोवणें दिलां म्हाका. म्हाका आपोवणें दिल्ल्या देवान आपली वळख म्हाका दिल्या. काल हांवें सांगलें तुमकां भोवशा विचारलें न्हय. ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें. ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें. जेजून डिफायन केलां कितें म्हणून. बापा ससनाचें जिवीत हें तुका एका निजा देवाक आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखुचेंच ससनाचें जिवीत. तर तुजें ससनाचें जिवीत बाये बाबा केदाळा प्रारंभ जाता. तुजें ससनाचें जिवीत केदां प्रारंभ जाता. आं व्हडल्यान सांग. आं बावतिजम सगळ्यांक मेळ्ळां. क्रिस्तांव म्हणटल्यांक कातोलिकांक सगळ्यांक मेळ्ळां. देवाची वळख जोण करूंक तूं सुरू केल्ल्या दिसांतावन बापाची आनी पुताची वळख ज्या दिसांतावन तूं जोण घेवंक पवित्र पुस्तकां मार्फत असली शिकवण मेळटा आसतना रेतिरेनी तुमकां ती वळख दिता आसतना ती जोण घेवंक सुरू करतना तुजें ससनाचें जिवीत प्रारंभ जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वयगी न्हय. ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें. आमकां सगळ्यांक ससनाचें जिवीत जाय की नाका. ससनाचें जिवीत कितें म्हण गोत्तू ना जाल्यार मेळटा कशें. as simple as that. What is eternal life? If you don't know, how can you attain it? ससनाचें जिवीत म्हळ्यार तुवें बापाचें आनी पुताची वळख जोण घेवची आनी ती वळख पवित्रत्म दिता. पवित्रत्म्यान ती वळख दिवची तुका आनी म्हाका. जेजू दिता ती वळख. जेजू मातळाच्या 11व्या अध्यायांत बहुशा 27 वचनांत अशें म्हणटा. तिके वाचा कितें म्हणटा म्हणून 26-27 उरतलें. Matthew 11:26-27. वय बापा तशें करूंक तुका खुशी वेली. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आदीन केल्यात. आयकया. बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखनात आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाक कोणूच वळखनात. तुका बापाची वळख जाय जाल्यार तुवें जेजू कडेन वचचें. जेजून देखूनच म्हण हांवूच वाट सत जिवीत. म्हजे बगार कोणूच बापा कडेन वचूंक शकनात. वय की न्हय. तुका बापाची वळख जाय तुवें जेजू थंय चिकतो न्हू एकवट जाल्लो एकवटून रावूंक आसा. जेजू जावन तुवें शिकोवंक आसा. तो शिकवणदार आनी पवित्र आत्मा जेजू म्हणटा तो आयिल्ल्या वेळार जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सर तुमच्या मोतीच्या उडासाक हाडटलो. तो तुमकां शिकयतलो. तो आपणाचकी उलयना. जें कितें हांव म्हजे तावन तो घेता तेंच तुमकां तो कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजूच्यान तुका जाणा जावंक जाय. जेजूक तुका महिमा दिवंक जाय. तुका पवित्र आत्मा जाय.
जेजूची वळख पवित्र आत्मो दिता, कित्याक ताचें कामच तें. जेजू म्हणटा तो म्हाका महिमा दिता. स्वताचो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तो म्हजे तावन घेता आनी तुमकां कळीत करता. जेजूची वळख पवित्र आत्मो तुमकां जेजू तावन काणयून कळीत करता. तो म्हाका महिमा दिता. पळया मोगाचे न्हू, आजकाल आमी कोणाक महिमा दिता? हांव सोड, म्हजो तलो शुकणदार कोणूच ना. हांवें तितलें केलां, हांगा इतलें केलां, तशें केलां, अशें केलां. जेजू विशयांत उलोवच्या परस म्हज्याच विशयांत हांव चड उलयतां. महिमा कोणाक? जर तर आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या म्हणटा पवित्र आत्मो म्हजे थंय आसा जाल्यार तो जेजूक महिमा दिता, मनशांक न्हय. जेजूची वळख तुका दिता. जें कितें जेजूचें तें जेजू तावन काणयेन तुका कळीत करता. जेजूचें जिवीत तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांगा आमी एक उतार आयकलें, ट्रुली रिलिजियस लायफ, ट्रुली गॉडली लायफ म्हणल्यार उतार आयकलें. खऱ्या देव भक्तीक गरज असलें सगळें दिलां. तर देव भक्त या तें रिलिजियस लायफ, गॉडली लायफ म्हळ्यार कितें? मोगाचें न्हू, आमी रिलिजियस लायफांत आसो, आमी सगळीं रिलिजियस वय की न्हय, पूण आमी रिलिजियस लायफांत रावूंक न्हय, आमी स्पिरिच्युअल जायचे. ट्रुली स्पिरिच्युअल लायफ. देवान आमी एक आत्मीक जिवीत, स्पिरिच्युअल म्हणटना आत्मीक जिवीत तुवें आनी हांवें जियोवच्या खातीर म्हाका विंचलां. रिलिजियस जिविताक आनी स्पिरिच्युअल लायफाक व्यत्यास कितें? आमी सगळीं रिलिजियस म्हणूं येता वय की न्हय. रिलिजियस जिवितांत, धार्मीक जिवितांत आमी देवाक आराधन करता. कितें करता? देवाक आराधन करता. आत्मीक स्पिरिच्युअल लायफान आमी कितें करता? स्पिरिच्युअल लायफांत देवाक आराधन करचें न्हय, देवाक म्हजे भितरच जागो दिता. हांव आनी देव एक जाता. तें आत्मीक जिवीत. धार्मीक जिवितांत, रिलिजियस लायफांत देव आमच्या मुखार आसा, आमी देवाक आमच्या मुखार दवरता. आत्मीक जिवितांत आमी देवाक आमच्या मुखार दवरना, बगार देवा थंय आमी एक जाता. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचे थंय जियेता. पळया, आमी म्हणटा देव म्हजे थंय जियेता, जेजू म्हजे थंय जियेता न्हय. गायता आमी कुमगार काणयेन आयिल्ल्या तक्षण, जेजू म्हजे थंय जियेता, आमी एक जाल्या. सोबीत करून गायता. वॉयसस घालून सिंग करता. पूण जेजू म्हणटा हांवें तुजे थंय जियोवच्या परस तूं म्हजे थंय जिये. जोहांचो 15वा अध्याय 4थें वचन. स्पिरिच्युअल लायफांत हांव एक स्टेप तुमकां मुखार वचूंक सांगताच आसा. देवान आमचे थंय जियोवच्या की आमी देवा थंय जियोवंक आसा. वाच. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा, ते जाल्यार हांव तुमचे थंय आसतलो. पळया मोगाचें न्हू, हांव जर तर जेजू थंय एकवटून राविना जाल्यार जेजू म्हजे थंय ना. तूं म्हणूंक पुरो, जेजू म्हजे थंय जियेता, दिसून येता. तशें गायिल्ल्यांच्या जिवितान जेजू जियोवचें दिसून येता. कोणाक जावन जड्ज करतात ना. आमकां सारकी समजणी मेळच्या खातीर हांव उलयताच आसा. आमकां दिसता तें पुरा तें गीत गायिल्लीं तांच्या जिवितांत जेजू तांचे थंय जियोवचें दिसून येता. तुमकां सांगलां कोणें म्हणी? आमच्याच विशयान सांगलां हाचे थंय जेजू आसा म्हण न्हू.
स्पिरिच्युअल लायफांत तें हांवें देवा थंय अशें जे देव ऑटोमॅटीक ते एक्वेरियम पळयतना म्हाका ह्या उतरांचो उडास येता. पळया, हांवें जेजू थंय आसचें म्हळ्यार कशें एक्वेरियमांत उदक आसा न्हय, सगळे एक्वेरियम भरले आसता. एक मासले तातूंत आसा म्हण चिंता, ती सगळी मासलेक त्या उदकान आवृत केला न्हय गे. त्या मासले थंय उदक भितरी आसा न्हय गे. तशेंच तूं देवा थंय आसता म्हळ्यार मासली उदकांत आसा मासली, तशें तूं देवा थंय आसतना ऑटोमॅटिकली देव तुजे थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हें आत्मीक जिवीत. धार्मीक जिवितांत आमी करता तें न्हय. धार्मीक जिवितांत आमी कितें करता, आमच्या आमच्या भावार्था प्रकार भेदभाव करता. कितें करता? ओ कॅथोलीक, ओ प्रोटेस्टंट, ओ मेथॉडिस्ट, वे पेंटेकॉस्टल, ओ न्यू लायफ, भेदभाव करता. आत्मीक जिवितांत भेदभाव ना. आमी सगळीं एक. कितें? हॅलो, आमी सगळीं आमी खंयच्या जिवितांत आसूं. तो प्रोटेस्टंट म्हणांगी आत्मीक जिवितांत आसूं जाल्यार तो प्रोटेस्टंट, तो पेंटेकोस्टल, तो त्या सभेचो म्हणांगी आमी ह्या वेदीचेर रावून आमी कितलीं जाणां म्हणणोंगी सत उलयताचो सांगी. हांव सत उलयताचो सांगी म्हण तुमचे कडेन विचारलें. अशें केल्यार हौदू बसवा हौदू इल्ला मोगाचें न्हू. धार्मीक जिवितांत आमकां बें उपजयता. एमकोंड आसा, एमकोंडाचें बें. आत्मीक जिवितांत सर्गच तुजे थंय आसा. आत्मीक जिवितांत रिस्ट्रिक्शन, धार्मीक जिवितांत रिस्ट्रिक्शन. तें करनाका, हें करनाका, हें करीजे, तें करीजे, हें पुरा रिस्ट्रिक्शन आत्मीक जिवितांत. सॉरी, धार्मीक जिवितांत. आत्मीक जिवितांत मोग, खंय मोग आसा थंय बें ना. लव एंड फ्रीडम, मोग आसले कडेन सुटका आसा. हें आत्मीक जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. धार्मीक जिवितांत दर्यांतलो एक कणाव, दर्यांतलो एक थेंबो. आत्मीक जिवितांत सगळो दर्योचो हांव एक थेंबो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड म्हणटना एक हात तिक्के वयर वचून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें जावन आसा आत्मीक जिवीत आनी धार्मीक जिविताक व्यत्यास. आमी खंयच्या जिवितांत आसूं तितके व्हरून पळया. आमी देवाचें आराधन करता, देव भायर आसा, हांगा आसा गी. देवा थंय हांव एक कोटलांगी. हांव वो त्या धर्माचो ह्या धर्माचो भेदभाव करतांगी. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. दुसरें जावन आसा थंय बहुशा कोंकणींत डिवायन पावर म्हणलो वर्ड ना. तूं इंग्लिशान तिके वाचबे परत्यान. फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, एकच वर्स आमी मेडिटेट करताच सांग. सेकंड पीटर चॅप्टर 1 वर्स 3 and 4. इंग्लिशांत वाच. His divine power has given us everything. His divine power. His divine power. कित्याक हांव एम्फसायज करता. आतां तेंचो उतार तूं कोंकणींत वाच बाये.
आपल्या स्ವಂत महिमेंत थंय जावन काही म्हणे तुमकां डिवायन पावर म्हणलो वर्ड आयकलो की थंय दिसलो की कोंकणींत आसा गी ना. पळया कोंकणी बायबलांत आमकां लिमिटेड ट्रान्सलेशन आसा, तितलेंच आमी वाचता, आमकां सारकें कळना. इंग्लिशान तशें न्हय, मस्त ट्रान्सलेशन्स आसात. गुड न्यूज बायबल आसा, NRSV आसा, NRSV, NIV, न्यू जेरुसलेम बायबल, गुड किंग जेम्स वर्शन, जाय तितले वर्शन आसात. तुवें कंपेर करवे तेका जावन एकाक. देखूनच हें हांवें स्पिरिच्युअल लायफाक आनी रिलिजियस लायफाक व्यत्यास सांगूंक कारण कितें म्हळ्यार गुड न्यूज बायबलांत ट्रुली रिलिजियस लायफ ऑर गॉडली लायफ म्हणलें वर्ड यूज केला, पूण अनेका वर्शनांत ट्रुली स्पिरिच्युअल लायफ म्हणलें यूज केलां. स्पिरिच्युअल लायफाक आनी रिलिजियस लायफाक व्यत्यास आसा, देखून हांवें तुमकां कळयलें. तशेंच डिवायन पावर. आतां पळया, डिवायन पावर म्हळ्यार कितें? ताची दैवीक सकत. कितें? ताची दैवीक सकत. वय की न्हय? हांगा दैवीक सकत म्हणलें वर्ड यूज करूं ना न्हय गे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्थ जाता गे तुमकां? अर्थ तेचा गे, कस तेचात गे, ना न्हय गे. दैवीक सकत म्हळ्यार कितें पळया. ताच्या दैवीक सक्तेन आमकां आपोवणें दिलां, आमकां जिवीत दिलां. ही दैवीक सकत म्हळ्यार कितें? आं, देवाची सकत कितें ती? पळया, आदी म्हाका कांयच नातिल्लें, कांयच नातिल्लें. सगळी इट वॉज ए केऑस, अंधकार. देवान उजवाड जावं म्हणे उजवाड जालो. वय की न्हय? ती दैवीक सकत वाडली ती तक्षण. ही पृथ्वी वो दर्यो वो सागर तुमी पळयतात, हें पुरा घडताना त्या दैवीक सकत ताचे फाटल्यान वावर केल्लें. त्या दैवीक सक्ते वरवीं ही सृश्टी तुमी पळयतात, त्या दैवीक सक्ते वरवीं. वय की न्हय? हॅलो, जाग आसात गी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही दैवीक सकत देव म्हणटा ती आकाशाची नखेत्रां हर एकल्यांक नांवां नांव उलो मारता, आनी हांवें आपयतना हर एक नखेत्र म्हजे समोर येता. ती नखेत्रां, तारां, ग्रहां हर एकी रचुल्लें ह्या दैवीक सक्तेन. पळया, नासाचे सायंटिस्ट सद्याक म्हणटात, म्हणाले एक कितें ऑस्टेरॉयड भुमी कुशीन येतेच आसा, भुमीक हें जाता, क्लॅश जाता. देवाचें उतार म्हणटा देवान हर एक नखेत्र, ग्रहां हर एकी जें कितें आमकां दिसता ना दिसता वस्तूंक देवान अशें तांचे जागे दवरल्यात, एकामेका आड येवंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां दिया ताळयो पेटून. ती सकत जावन आसा. ही दैवीक सकत तुका आपल्या स्वंत महिमेंत आपल्या जिविताची भागीदारां जावच्याक आपोवणें दिलां. ही जावन आसा दैवीक सकत. मोगाच्या भावांनी भयणी, ही दैवीक सकत तुजे थंय वाळिल्ल्या वेळार ही दैवीक सकत आमच्या हर एकल्या थंय वाळूंक आसा. ही सकत आमचे थंय देवून येवंक आसा. ही सकत देवन आयिल्ल्या वेळार मात्र हांव नवी रचना जाता. कितें जाता? न्यू क्रिएशन. ही सकत देवन येना जाल्यार हांव फ्रांसीस लोबो क्रिस्तांव वयी, पूण हांव केवल कूड आनी आत्म मात्र. तुवें आत्मीक स्वरुपाचो जायचे जाल्यार तुजे थंय ती सकत देवन येजे. तुजे थंय ती सकत देवन येवन
तुका रुपांतर करीजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हाका सांगा, एक मोडे हांगा आसा. कितें आसा? कितें आसा? मोडे आसा. त्या मोड्याक तूं हात उखल बाबा. उखलता? दोळे सोड बाबा. उठून बस बाबा. ना न्ही, ना न्ही. हांव आनी तूं कितें? आं? जिवंत आसात वही. जिवंत आसात म्हाका कोत्ता. देखूनच उलयतात. हांव आत्मीक सांगते उलयताच आसा. प्राकृतीक उलयतात ना. पाताक आदारलेल्या वेळार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 1 वचन अशें म्हणटा. Ephesians chapter 2 verse 1. तुमच्या अपराध ऐका सगळी म्हणा. तुम्ही जिवंत आसात नाही? तुम्ही उलयतात आसात नाही? हांगा भाव सांगता, रिपीट करा. कितें? एका काळार तुम्ही मेल्यात. ते कशें इंग्लिशांत वाच बाबा? You were? He made alive. Okay, naka. You were dead in your trespasses. You are anek good news Bible ante. You were spiritually dead in your trespasses and sins. आमी जिवंत आसा होय की नाही? But we are spiritually dead. हांव खंयच्या विशयांत उलयताच आसा? आमच्या आत्मीक जिविता विशयांत हांव उलयताच आसा. तुज्या आत्मीक जिविता विशयांत हांव उलयताच आसा. समजलें? पाताक आदारलेल्या वेळार हांव आत्मीक रितीन मेलां. यू आर स्पिरिच्युअली डेड. आर यू अलाइव? If you are in sin, you are dead, spiritually dead. देखून हांव हात उखलोवंक शकना. My spiritual hand cannot raise, my spiritual eyes cannot be opened, I cannot hear, because I am spiritually dead. तुका ह्या मरणाच्या तसल्या परिस्थितीत हांव न्हू जिवंत उठयजे जाल्यार ही दैवीक सकत तुझे थंय वाळीचे. पळया, पाद्र्याप बरे बरे सरमाव दितात. आमी येता इगर्जींतले बांक तिकेहून करता आनी कशें आयिल्ले हांव तशेंच कित्याक मेले हांव. पाद्रेपान कितलेय बरे, कितलोय व्हडलो प्रिचर, कितलेय बरे बरे सरमाव दिवं, हांव मेलां. हांव मेलां. भाव आमचो इलियास शिकोण दिता आसतना भोवशा ताचे लंग्स इतले हें जातात, तुमचे खातीर तो इतले हें कन्न त्रास काडून सरमाव दिता. पूण आमच्या काळजांत वेतात ते ना. कित्याक? ओ मेला. एकच सकत लाजरस मरून 4 दीस फोंडांत आसलो. जेजून लाजरस भायरे म्हणल्यार ते क्षण आयलो गिना. तशेंच आमचे आत्मे आमचे कुडींत ह्या कुडींत मेल्ले आत्मे ह्या फोंडांत आसात, कुसतेच आसात. ओ कुसलो आत्मो, मेल्लो आत्मो, जेजून तुमची मेड अलाइव. आत्तां वाचलंय न्ही? ही मेड अलाइव.
He made alive. Ephesians chapter 2 verse 1. You were dead once, in spiritually you were dead, but he made alive. जेजून सांगलें तुमकां हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांक जिये तूं you live. कित्याक जेजून सांगलें आपापीं तूं उठ्ठय, त्या मरणांतलो उठ्ठय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. समजालें तुमकां डिवायन पॉवर म्हळ्यार कितें कळ्ळें आतां. ती दैवीक सकत म्हजे थंय तुजे थंय वावुरलेल्या वेळार मात्र हांव नव्या जिविताक उठ्ठां. हांव ह्या नव्या जिविताक उठ्ठां. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आनी केदार हांव ह्या नव्या जिविताक उठ्ठां, म्हजे थंय कितें घडटा मुखार पळया. बघ्यान पावलू पेद्रू ह्या चंतू तुम्ही वाचताच आसात 3 आनी 4 वचन. तिके 2 वचन वाचा थंयच. नाही ब्रदर, 2 Peter chapter 1 verse 2. देवान आनी आमच्या सोम्यान तुम्ही वळखल्या वरवीं अधिक मापान कृपा आनी शांती. हांगा ऐका, कृपा आनी शांती मागीर लाभो मुखार. ना ते तर पयलें वाच. भावार्थाच्या देण्यान हांगा कोंकण्यात खाली भावार्थाचें देणें आमचे समासमपणान तुमी आसात ते साम पेद्रू कितें म्हणटात आसा. इंग्लिशांत वाचल्यार यू हॅव ए प्रेशियस फेथ. वाच ब्रदर. प्रेशियस फेथ, नॉट जस्ट फेथ, ऑर्डिनरी फेथ. काल हांवें कॅरिझम्सा विशयान सांगतना लिटल फेथ, great faith, saving faith, and a precious faith. San Pedro म्हणटा सुसा आमचो भावार्थ कितलो मोलादीक गी, तोच भावार्थ तुमचे थंय आसा. तोच भावार्थ तुमचे थंय आसा गी. तोच भावार्थ तुमचे थंय आसा. देखून सान पेद्रू म्हणटा तुमकां कृपा आनी शांती यथेश्ट मापान लाभूं. पळया आतां तुमकां ह्या दैवीक सत्तेन जिवंत करून उठयलें. हें ह्या दैवीक सत्तेच्या बुन्यादीचेर तुजें जिवीत आसा. आतां ह्या जिविताक कृपा धराळ मापान लाभल्या वेळार तुजें आत्मीक जिवीत कशें तूं बरो आसाय, दाटोमोटो आसाय, फुडफुडीत आसाय आनी बरें न्हेसलाय, तें तुजें आत्मीक जिवीत जाता. कित्याक तुका कृपा लाभता. तूं आत्मीक तरान वेल बिल्ट, वेल नरिश्ड, वेल ड्रेस्ड. आत्मीक जिविताची नेसाण तूं न्हेसताय कृपे वरवीं. ती कृपा तुजे तावन उणी जाल्यार कितें जाता. त्या फारावक सोपान पडिल्लें 7 गायो बारीक मरच्या बरी आसल्यो. आमचें आत्मीक जिवीत तशें जाता कृपा उणी जाल्ल्या वेळार. कित्याक तुका कृपे वयर कृपा मेळटा, तूं आत्मीक रितीन बलिश्ट जाता, स्ट्रॉंग, हेल्दी. आनी पीस हांवें तुमकां काल फळां विशयान सांगतना सांगलां. देवा सोवें आमकां एकवटायता शांती. जेजून म्हजीच शांती हांव तुमकां दिता म्हणलें. ती शांती तुका लाभल्या वेळार मोगाच्या भावांनी भयणी ही शांती भोव गरजेची. समजून खाण घ्या. मिसा वेळार एकामेका शांती दिया. थोडीं पळोवंक सयत पळयनात. घोवा कडेन झगडून आयल्यार तो पळया तुमकां सांगता, घोवा कडेन झगडून मिसाक गेले हांव दोगी.
तो येयला हांव गेलें हांव मिसाक आं तो एकामेकाक शांती दिया म्हणटाना बायल ह्या कुशीन गुंवता म्हण कळल्यार आपणा कुशीन गुंवता म्हणल्यार तक्षण तो ह्या कुशीन गुंवता ती त्या कुशीन गुंवतना तिच्या फाटीक शांती दिता होय की नाही हॅलो आम्ही करतो नाही ती शांती नाही जेजून जी शांती तुका आनी म्हाका दिवन आसची शांती Romans 5:1 वाच Therefore having been justified आमकां देवान निर्दोशी म्हण थारायलां we have peace with God आतां आमकां देवा सोवें शांती आसा शांती कोणाची देवा सोवें आसची शांती ही देवा सोवें तुका शांती आसतना तुजें आत्मीक जिवीत कितें जाता कितलेंय तुका वारें वादळ तुज्या जिवितांत येवं दी कश्ट येवं दी पिडा शिडा येवं दी सबार जाणां हांगा तुमी विविध तरेच्या पिड्यांत कश्ट नासात वय की न्हय कितलीय पिड्या शिडा आसूं दी पूण तुजी शांती मात्र कदळना शांत आसताय तूं कसो जेजू त्या बोटींत न्हिदलो वारें वादळ येतालें जेजूक परवा नासली कित्याक ताच्या जैन ती शांती आसली आनी ती शांती आसल्यान तो दर्याक फर्मोंक लागलो चूप राव तीच शांती तुका आसता तुज्या जिवितांत वारें वादळ वाळटेच वचूंक पुरो कश्टांची लारां मारतेच वचूंक पुरो काळी मोडां पावसाची तुज्या जिविताच्या त्या जिविताचेर आसूंक पुरो पूण केरळांत क्रिस्ताची शांती तुजे सोवें आसा तूं इल्लोय डिस्टर्ब जायनाय तुजें आत्मीक जिवीत डिस्टर्ब जायना प्रेज द लॉर्ड तर हें आत्मीक जिवीत तुका दिल्लें आसतना मुखार 4थ्या वचनांत 4थें वचन वाचात 2 Peter 1:4 2 Peter 1:4 या आपोवण्या वरवीं आयकया सकळी म्हणा आदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी देवान आमकां दिल्यांत कितें आदीक वर्ती पळया ग्रेट एंड प्रेशियस ग्रेट आनी प्रेशियस दोनी सांगाता मेळचें कस न्ही हय की न्हय पळया आतां चिंत्या दर्यो आसा न्हय दर्यो आसा महान दर्यो ग्रेट इट इज हय की न्हय नाजाल्यार हिमालया पर्वत ग्रेट इट इज कितें म्हणे उपकारता इज इट प्रेशियस नो तांचो माणकां मोतयां वज्रां वैडुरी आसात ती प्रेशियस पूण नॉट ग्रेट फाटले नंबर ना तांचे हय की न्हय हॅलो प्रेज द लॉर्ड तुमी जाप दितना म्हाका बरें दिसता प्रेज द लॉर्ड तुमी आयकात तेचो सामान कळटा म्हाका प्रेज द लॉर्ड ना जाल्यार कळना म्हाका तुमी आयकात तेचो सारकी नांगी म्हणून प्रेज द लॉर्ड कित्याक हांवें शिकोवन जेजून सांगिल्लें बरी मेरयेर पडना जो सुकण्यांनी व्हरनोसिना जो काडपात आसल्यार काळजान पडिना जो कितलां ना तें म्हाका सांगा तुमी सबार रतीर अटेंड केल्यात की ना किर्लोन 30 वंटे 60 वंटे 100 वंटे कांट्या कुंट्यांनी पडलांगी देखून हांवें सांगचें हे मेरयेर पडिना जो काडपात जाल्यार काळजान पडल्यार किर्ला ना संवसाराच्या राठावळी सूख संत सुधांदिरव्या मोदें ओंपल्यार चिडन मरता देखून सत्राय सांबाळा झडतेच्या दिसा तूं जेजू बरी कित्या जावं नाय म्हण विचारल्यार म्हाका गोत्तू नासलें म्हणटात की तुमी
जेजू बरी जावं गरजेचें कितें पुरा गरजेचें आत्मीक देणी वर्ती आनी मोलादीक देणी जेजूक दिल्ली म्हाका नातिल्ली म्हणटात की एक दोन नान म्हूण आयकलें म्हणूंक शकतात की तुका गरजेचें सकट दिलां गी ना कितें जाप दितलें हांव आनी तुमी जडतेच्या दिसा देव सायबाचो भागीदार कित्याक जावं नाय तूं कितें जाप दितलोय आमकां मस्त शिकण मेळटा यूट्यूबार त्या ट्यूबार मस्त मस्त शिकवण्यो आजकाल तुमी पवित्र जायचे पवित्रपणा बगार तुमी देवाक पळोवंक शकनात म्हणली शिकण खंय म्हणे आयकल्या गी इतल्यो रेतीऱ्यो आयकल्यो न्ही मोगाच्यान गरजेचें तें देवाचें आपोवणें तुका हें जावन आसा तुवें पवित्र जाल्लें आनी तुवें पवित्र जावच्याक तुवें देवा समोर जिवच्याक तुका गरज आसलें सगळी दिलां वर्ती आनी मोलादीक देणी दिल्यान कितें ती आयकया पयल्या सुवातेर मोगाच्यान हांव पातकी हांव पातकी हांव पातकी जेजू तूं पातकी जावनूच रावूंक जेजू मेल्लो गी खुर्सार ताणें रगत वारयल्लें तूं तो मेळत म्हूण तूं घेवन रावूंक दिल्लो वारयल्लें गी तें रगत कित्या खातीर वारयल्लें तें रगत तुजीं पातकां धुवन काडच्याक न्हय तुका धव्यांतल्या धव्या इमाप्रास शुभ्र नितळ करच्याक न्हय तुजें तें एकच एक पातकाचें खत ना जावच्याक न्हय कितें म्हणटा दावीद रायत्या किर्तन 103 वचन कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक वंदी केदींच विसर नाका कितें उपकार पयलो उपकार कितें सांगता तो मुखार मुखार वाच ब्रदर सगळे म्हजे अपराध कितें कितले अपराध बक्षिता चिंत्या तुवें 10 लाख पातकां केलें 10 लाख पातकां केलें तुजी खाली 9,99,999 पातकां बॉक्स जातात गी ह्या 10 लाखांक 10 लाखी बॉक्स जातात सगळीं म्हजीं पातकां बॉक्स जातात तुजीं पातकां ताणें कॉलेजकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 13 आनी 14 वचन Colossians chapter 2 verse 13 and 14 वेगी वेळ जाता कोलेसेकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 13 आनी 14 वचन You being dead in your trespasses He has made you alive तुका जिवंत उठयलां मागीर तुजीं सर पातकां ताणें बक्षिल्यांत म्हणा देवा जेजून म्हजीं सर पातकां बक्षिल्यांत तुजें थंय पातक ना कितें केलां बक्षूचें मात्र न्हय पळया तुमी एक रीण काडलां बँकांत एक लोन काडलां लोन काडला तुमकां एक तुमी लोन काडूंक वयतना बँकाचो मॅनेजर कितें मागता तुमचे कडेन श्युरिटी मागता न्हय तुवें भरूंक जायना जाल्यार त्या श्युरिटीन बरीचें देखून कितें करता ऑर्डिनरी श्युरिटी मागता की तूं 50 लाखाचें लोन काडूंक गेल्यार
तूं 10 लाखांचे वर्थ आसल्या कडेन काण घेता की तो ताचे 1 करोडाचें वर्थ आसचें वैगी न्हय. तशेंच जेजू म्हजो आनी तुजो श्युरिटी जालो. म्हज्या पातकांचें फारीकपण हांव दिवंक शकना. म्हजे कडेन करोडांची आस्त आसूंक पुरो, पूण तें म्हजें पाताक म्हाका ससनाचें जिवीत दिवंक शकना. जेजू म्हजो श्युरिटी जालो. म्हजो तो बॉन्ड आसलो, कितें आसलो, रीण काडिल्लो बॉन्ड आसलो. कितें आसलो? मॅनेजर बॉन्ड काण घेता की ना तुमचे कडेन? एग्रीमेंट काण घेता की ना? कितें केलें पळया जेजून. वाच मुखार. तें कितें तुवें रीण फारीक करीचें म्हणलें, बॉन्ड पेपर आहलें तें कितें पुरा बरयलां ताचेर, तें पुरा वायप आवट केलें जेजून. आनी हॅविंग तें बॉन्ड पेपर काण गेलें सैताना कडचें. सैतान तुवें पाताक केल्या तक्षण हो म्हजो म्हणटा. ना, तें बॉन्ड पेपर जेजून काण गेलें, तें आपल्या खुर्साक खेळयलें. आतां तुवें तें रीण फारीक करूंक आसा की? जेजू तुजो श्युरिटी ताणें पे केलां, फुल्ली पेड. देखून देवाचें उतार जोवचें 1 पत्र 7वें वचन अशें म्हणटा. 1 पत्र 1 अध्याय 7वें वचन, दुसरो भाग. 1 John chapter 1 verse 7, second part. वय आमी उजवाडाची भुरगीं, आमी उजवाडान जियेता जाल्यार हांव आनी देव एकामेकाच्या एकवटांत आसूं. मागीर ह्या शिवाय सगळीं म्हणा, ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतली तुका नितळ केलां. हिमा बरी शुभ्र केलां तुका. धव्यांतल्या धव्या हिमापरास तूं शुभ्र असय, नितळ असय, परत्यान मेळय नाका. तुजें पाताक काण आपल्या फाटल्यान घाला म्हणटा. आयझाया chapter 38 verse 17. देव म्हणटा तुजीं पातकां हांव बक्षितां आनी परत्यान केदींच उडासा काडना. आयझाया 43:25. आयझाया 44:21 तिके वाचा. आयझाया 44:21. Remember this, O Jacob, O Israel, remember this. You are my sons and daughters. I have formed you, you are my servant. O Israel, you will not be forgotten by me. Continue. I have bottomed out like a big cloud your transgression. कशें काळी मोडां आसतात, तीं काळी मोडां नापयंच जातात. आतां वारें वादळ आयलें चिंत्या काळी मोडां आसात. एक शीतळ वारें वाडलें, मोडां नाचनात, एकदम क्लियर. तशें संपूर्ण तुजीं पातकां हांवें क्लियर केल्यांत. मुखार मोडां बरी तीं हांवें नापयंच केल्यांत. दोवा बरी तीं नापयंच जाल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग जेन्ना जेरेमाया प्रवादी मारिफात आणखी सोबीत म्हणटा देव. 50 अध्याय 20 वचन तिके वाचा. जेरेमाया chapter 50 verse 20. तुजो खंयचो बाय येतो इंग्लीश, खंयचो ट्रान्सलेशन? NRSV, RSV. तिके थंय जावन वाच. तुजो खंयचो वाचता तसो तो वाच. रिवाइज्ड दांत वाच. जेरेमाया 50:20. गुड न्यूज बायबल कोणा कडेन आसा? वाच बाय. गुड न्यूज बायबल आतां तिके वाच तिके. जेरेमाया 50:20. तूं गुड न्यूज आतां तिके आयझाया 44:21 वाच. आयझाया 44:21. कोणी हेल्प करा तिका. ती नव्या सोल्ल्यान सोदता. आयझाया जेरेमाया मागीर वाचच्या. आयझाया 44:21 तिके गुड न्यूज आतां वाच.
हांव कित्याक डिफरंट बायबल रेफर करता म्हळ्यार थोड्या बायबलांत आमकां तितकें सरळ आसा, सिंपल आसा, तशें जाल्यार आमकां बरें समजता. वाच ब्रदर, तूंच वाच, तूं वाच. द लॉर्ड सेज, आयकया, द लॉर्ड सेज, Israel, remember this. Remember that you are my servant. Yes. Yes. I have swept your sins away like a cloud. Come back to me. पाटी येया, म्हजे सरसी पाटी येया. तुमची पातकां हांवें संपूर्ण नापैंच केल्यांत. मुखार मुखार ते कशें आनी कितें आसा ब्रदर? जालें, कंप्लीट जालें. आसूं, ओके. आतां 50:20 वाच. जेरेमाया 50:20 वाच, तूं वाच. त्या दिसांनी, आयकया कितलें सोबीत आसा. त्या दिसांनी आनी त्या काळार उलयता तो सर्वेश्वर, लोक इज्रायलाचो गुन्यांव सोदतलो. आयकया हांगा सैतान इन्वेस्टिगेशन करता. सैतानाक परमिशन दिला कोणा कोणाची पातकां कितलीं आसात बरोवन काडून ये म्हणून. तो येता, सोदतलो. मागीर मेळचो ना. सैतान येता, ना हाचे थंय पाताक ना, हाचे थंय पाताक ना, हाचे थंय पाताक ना. सगळ्यां थंय वेता, पळयता, ना कोणा थंय पाताक ना. कित्याक जेजूच्या रक्तान तांचे पाताक संपूर्ण धुवन काडला. देवान तुजें पाताक धुवन काडला जाल्यार परतून तूं देवा मुखार येवन हांव पातकी म्हणशी जाल्यार देव म्हणटा, हांगा आत्तां आयकलां इजाया 43:25, हांव परत्यान उडासा काडचो ना, तुमची पातकां उडासा काडना. तूं देवा मुखार येवन सांगशी जाल्यार ना, हांवें तुजें स्लेट कंप्लीट, तुजें रेकॉर्ड क्लियर केलां, म्हज्या पुताच्या रक्तान धुवन काडलां. तूं आतां म्हजो, तूं भाग्यवंत. प्रेज द लॉर्ड. तो पयलें पाताक पक्षालां. दुसरें एक एकच आयकया, बरोवन काणग्या जाय जाल्यार. पयलें इन ग्रेट एंड प्रेशस, न्ही जाय की ग्रेट की हें तुज्या पाताक बक्षून अशें नापायंच करना अशें ग्रेट एंड प्रेशस गी. दुसरें तुका एक पटी नितळ केल्ल्या उपरांत देवान नितीवंतपण दिलां तुका. रायचियसनेस म्हळ्यार कितें? नितीवंतपणाचो दोगलो तुका देवान नेसयला. मनशांनी केल्लो दोगलो न्हय तो. देवा बापान तुज्या खातीर आपल्या पुताचो दोगलो तुका नेसयला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितलो नितीवंत गी, तितलो नितीवंत म्हण तुका स्विकार केला. प्रेज द लॉर्ड. आयकया, नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 27 वचनांत सांग पावल आमकां अशें सांगता. Galatians chapter 3 verse 27. Galatians chapter 3 verse 27. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान तुमी पवित्र स्नान घेतलां की ना? तुमच्या पवित्र स्नानाचें मोल कितें, ताचे कॉन्सिक्वेन्स कितें गोत्तसीजे. पळय हांगा सांगता, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या पवित्र स्नान तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ता सोवें एकवट आयता. जेजू क्रिस्ता सोवें एकवट आयता. मागीर पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलीं सगळीं कोणाक नेसल्यांत? कोणाक नेसल्यांत? कोणाक नेसल्यांत? हांव जर तर क्रिस्ताचो दोगलो नेसता, हेरांक हांव दिसता गी. क्रिस्ताकच हांव नेसीन जाल्यार हांव हेरांक दिसता गी. हांव दिसिना, क्रिस्त दिसता. सैतानाक क्रिस्त दिसता. समजालें? आमी नेसूंकूच ना. प्रॉब्लम तें. आमी क्रिस्ताक नेसूंकूच ना. कितें करचें? हय की न्हय? क्रिस्ताक नेसल्या आमी पवित्र स्नानान.
तें जायजे. दुसरें. तिसरें जावन आसा. पॉयंट्स एक एक नोट करा. तिसरें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तिसरें जावन आसा आमी पाताक केल्ल्या वेळार आमी देवाचे दुस्मान. देवाचे दुस्मान. जेजून आपल्या रक्ता मार्फत आमकां बापा सोवें राजी संधान केलां. कितें केलां? राजी संधान केलां. आमी दुस्मान आसलीं आमी आतां देवाचे इश्ट जाल्या. कितें जाल्या? तूं कोणाचो इश्ट? तूं कोणाचो इश्ट? त्या इश्टा खातीर आमी जियेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वाचा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 9 आनी 10 वचन. Romans 5, 9 and 10. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी निधीवंत जाल्या. तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतलीं आमी खंडीत बचाव जातले जावंक पावतले. आमी ताचे दुस्मान आसतना आयकया. आमी ताचे दुस्मान आशिल्ले आपल्या पुताच्या मरणा आनी रक्ता मार्फत देवान आमकां राजी करून घेतला. पुरो वय न्हय? पुरो कितें केलां? रेकन्सायल केलां. केदळ हांव पाताक धरता. हांव देवाचो दुस्मान जाता. म्हजें आनी देवा मदें शांती ना. राजी संधान केल्लें जेजून आपल्या रक्ता मार्फत इतलें मोल तुजे खातीर म्हजे खातीर फारीक केलां. चवथें जावन आसा ह्या ग्रेट एंड प्रेशियस गिफ्ट कितें गी म्हळ्यार म्हाका आनी तुका दत्तक पूत आनी धू केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एकली मात्र ताळी होता पळयता कळ्ळें तिका. First John chapter 3 verse 1 to 3. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. मोगाचे न्हू. आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें हांव म्हणल्यार आमकां गोत्तू ना. पूण कळिल्ल्या वेळार आमी देवाक प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्ल्यान देव जसो आसा तशें आमी देवाक पळयतले हांव जाल्ल्यान आमी देवा सारकीं जातले हांव. तूं देवा सारकें जातय आनी त्या देखून तुका पवित्र आत्मो दिला. तुका आदल्या गुलामपणांत दवरना. तुका आदल्या गुलामपणान दवरना. बगार देवाचो आत्मो तुज्या अंतस्करणा सोवें एकवटता आनी देवाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारयता. आनी तूं क्रिस्ता सोवें ताचे सावारिस्तार जातय. तूं देवाचो वारिसदार जातय. प्रेज द लॉर्ड. येदें वर्तें न्हय गी. मोलादीक देणें वय गी न्हय. हॅलो वय गी न्हय. आनी पांचवें नेक्स्ट कितें जावन आसा देवाचें प्रोविडन्स. देवाचें प्रोविडन्स म्हळ्यार आमकां हर एका दिसा देव आमकां आपल्या बसवण्या मार्फत आमकां कितें गरजेचें पुरा दिता. देवाचो मोग करतल्यांक वर्स वाचूंक नाका. टायम तिके अर्जंट करतात आसात देखून आमी तिके अर्जंट करता. बेजार करनाकात. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 28 वचनांत आपणाचो मोग करतल्यांक सोर संगती बऱ्याक पडला अशें करता. तुमचे थंय आज थोडे संगती तुमकां बरे दिसनात. फाल्यां त्यो तुमकां बऱ्याक पडाशें करता देव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Isaiah 41:10 भिये नाका. घाबर नाका. हांव तुजे सांगात आसा. हांव तुजो देव. म्हज्या जैत्यांत बावळ्यान हांव तुका उबान धरता. हांव तुका गूण करता. प्रेज द लॉर्ड. तूं उदकांत पाशार जातना उजवाक तुका गिळूंक शकना. उज्यान पाशार जातना उजो तुका ग्रासूंक शकना. कित्याक हांव तुजो देव तुजे सांगात आसा. यू आर प्रेशियस टू मी. यू आर माय चायल्ड. पिडेंत आसात. Isaiah 53:5 ताच्या गायांनी आमी गूण जाल्या. ताणें केल्ल्या त्या जरबंदाच्या मारा वरवीं आमी संपूर्ण जाल्या. म्हाका जेन्ना ही आयकतना तुमकां पिड्याक गूण जावन दी. प्रेज द लॉर्ड.
ताच्या एकच उतरांनी जेजू रोमा मॅथ्यू 8:16-17 एकच उतरांनी तो पिडेस्तांक गुण करतलो, देंवचार लागल्या तावन देंवचार धांवडायतलो. कित्याक इजाया प्रवादीन सांगल्या बरी ताणें आमचे रोग आपणाचेर घेतले, ताच्या गायांनी आमी गुण जाले. हांव प्रेज द लॉर्ड. आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर भेटून दिल्लो देव तुवें हेर कितेंय मागल्यार दिनासतना रावता गाय? आं, इतल्यो बसवण्यो आमकां आसतना हर एक दिसा हर एक घडये खंयच्याय घडये तुका जाय बसवणे माग तक्षण मेळटा. माग दिता म्हणा. जें कितें तुमी मागलें तें मेळ्ळें म्हण पातयेया, मेळटलेंच. जर तर तुमी म्हजे थंय रावतात, म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय कितें मागा, हांव दितलो. मस्त बटे आमी तुजी खुशी म्हणटा. वाचा तें जॉन 15:7. इफ यू रिमेन इन मी अँड माय वर्ड्स रिमेन इन यू, आस्क फॉर एनीथिंग यू विश. कितें? यू विश. इतली सोबीत बसवणी आयकून ओगो बसल्यात न्हय. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी बापा म्हण पावयता त्या स्टेजीक पावात म्हणशेर जर तर तुजे थंय रावतय आनी ताची उतरां तुजे थंय रावतय, तुका जाय कितें माग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण म्हाका सत मानता तो हांवें केल्या आनी तीं कामां करतलो. सतत जावन तुमकां सांगता हांवें केल्ल्याचे की व्हर तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा कडेन वेताच आसा आनी बापाच्या महिमे खातीर तुमी कितेंय मागतात हांव दितलो. इतल्यो बसवण्यो पावना. आणकी मुखार आयकया कितल्यो संख्यो जाल्यो. बरोवन काणी येवना दिसता. 5 जाल्यो. सवें आयकया. तुका आनी म्हाका मरण ना. काल कीर्तन आयकलें. कालचें कीर्तन आयकलें गे तुमी. मिसा वेळारचें कीर्तन आयकलें गे. 118:17 वर्स वाचा. 118:17. हांव सांगता ओके हांव मरचो ना, हांव जियेतलो आनी देवाची महत्कार्यां वर्णितलो म्हणा. हांव मरचो ना, हांव जियेतलो. तुका आनी म्हाका मरण ना. आमी केवल क्रिस्ता थंय न्हिदता. वी स्लीप इन द लॉर्ड. देखून जुवांक दाखयल्या उगडापण ग्रंथांत 14व्या अध्यायांत 13व्या वचनांत जॉन चॅप्टर 14:13. जॉन चॅप्टर 14:13. म्हाका एक ताळो आयकलो. आतां क्रिस्ता थंय मेल्ली सुभागी. कितें? भागी. क्रिस्ता थंय मेल्ली भागी. आमी क्रिस्ता थंय मरूंक आसा मोगाच्या भावांनी भयणी मिसां दिल्यार पावनात. मिसा वेळार कोणाच्या आत्म्याक तुमी मीस दिलां आयकलां गे तुमी? कितें आयकलां? चिंत्या म्हज्या आत्म्याक तुमी मीस दिलां. त्या मिसान तुमी वांटेली जातना पाद्र्याक वाचता हांगा न्हू. बाबा फ्रांसिसाचो आत्मो तुज्या हातान समर्पण दिता. आनी एक्झॅक्ट न्हय तुज्या हातान समर्पण दिता. पवित्र स्नानांत तो क्रिस्ता बराबर मेलो देखून ताका क्रिस्ता सांगता पुनर्जिवंत कर. तूं क्रिस्ता बराबर मरून क्रिस्ता थंय मरूं न्हय जाल्यार खंयचें पुनर्जिवंतपण? बेन दिसता म्हाका मस्त पटी बेन दिसता. क्रिस्ता थंय जियेना, क्रिस्ता थंय मरिना आनी पुनर्जिवंतपण. तितलें मात्र न्हय. तूं क्रिस्ता थंय न्हिदलय जाल्यार तें वाचलें गी 14:13. उगडापण ग्रंथ ना. उगडापण ग्रंथ 14वा अध्याय 13वें वचन. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 13. तो सर्गींत हांव न्हू म्हाका एक ताळो आयकलो. ताणें अशें म्हळें इतलें बरें सोम्या थंय मरण पावल्ली भागी. मागीर तितल्यार पवित्र आत्म्यान म्हळें तांच्या कश्ट वावकीत संपले आतां. सुटका लाभली. कित्याक?
तांच्यो बऱ्यो करना तूं बऱ्यो करना करते ते मुखार वेतात. क्रिस्तात तूं नित्य मात्र नाही. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, 17, 18 बेगी वाचा. हांव सांगता तुतुरीच्या आवाजाक निमाण्याच्या गरजवण्याक देवदूताच्या गरजवण्याक स्वामींचो खुद्द सरकार तावन देंवतलो आनी जी कोण आमचे प्रास पयले मेल्यांत तांचे फोंड उक्ते जातले आनी तीं उबारून व्हरतलीं कुपांत आनी आमी तेजोळ पर्यंत जिवंत आशिल्ल्यांक आमकां खिणा भितर आमी बदलतले. आमकांय सोम्या सोवें उबारून व्हरतले आनी सोम्या सोवें आमी सस्नाक आसतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका पुनर्जीवनपण आसा. पुनर्जीवनपणान पावल म्हणटा 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 53 खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करच्या भितर आमच्यो कुडी रुपांतर जातल्यो. मरणादीक कुडी अमर जातल्यो. कुसच्यो कुडी अविनाशी कुडी विनाशी कुडी अविनाशी जातल्यो. फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावल म्हणटा सोमी येता कशें सोम्याची महिमे बरीच कूड आसा तशी म्हाका आनी तुका वी वील हॅव ग्लोरियस बॉडीज. म्हजी आनी तुजी कूड महिमे बरीत कूड जाता. तितले मात्र नाही मोगाच्या भावांनी भयणी. स्वामी येत आसतना मिलेनियम रूल म्हणून आसा. हांगा स्वामी 1000 वर्सां राजवटकी चलोवंक येता आनी ताचे सांगता आमकां आपूण हाडटा आनी ताचे सांगता ताच्या सिंहासनार बसून आमी ताचे सांगता राजवटकी करतले. हांव रेवलेशन चॅप्टर 3:21 हें तिके वाचा. रेवलेशन चॅप्टर 3:21 जैते वंजल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनाचेर बसचें हक्क हांव दितलो. आमी जायते वन जावन कशें म्हज्या बापाच्या सिंहासनार ताच्या उजव्याक हांव बसलां तशें तुका बसूंक हांव फाव करतलो. बाये खंय बसलें तूं? जेजूच्या उजव्याक ताच्या सिंहासनार म्हाका आनी तुका बसूंक फावो केला. बसले हांव गे. मोगाचें न्हू कित्या खातीर ही मोलादीक दिरबीन दिल्यान म्हजे खातीर तुजे खातीर इतलें पुरा दिलां न्ही. ही वज्रा वैडूर्या माणका मोतयाचे की ग्रेस्त न्ही गे तुमी. हॅलो उलया वेगी वेगी ओयगी न्ही. कित्या खातीर तुमकां हें मोल बादलां? चिंत्या भाऊ एक फ्लॅट काणयोंक येता. बरें फ्लॅट बंगलो व्हडलें गार्डन आसा सकड आसा. तुज्या नदरेंत तें तुज्या हातूं एस्टिमेटा प्रकार 1 crore. कितलें? 1 crore. भाव येता थंय गेल्ल्यान तो इकतलो 2 crore सैबा म्हणटा. काणी घेताय ना न्ही तें मोल आसा न्ही. तर देवान तुका इतलें वर्तें मोल बांदलां न्ही. तुजे खातीर इतलें पुरा दिलां न्ही. कित्या खातीर? मुखार वाच तें 3रे 4थ्या वचन परत्यान इल्लें मुखार वाच. ह्या वर्त्या देण्या वरवीं हांव सांगता व्हडना. ह्या वर्त्या देण्या वरवीं आमी संवसाराच्या कुस्त्याचेर जैते वन जावन देव सैमाची भागीदारां जावच्या खातीर इन दिरवी देणी कित्याक दिल्यांत? तुवें आनी हांवें सांगा. देव सैमाची भागीदारां जावच्याक आनी ह्या संवसाराच्या कुस्त्याचेर रक्तमासाच्या होंदावण्यांचेर सैतानाचेर जैते वन जावच्याक. बाई हें वाचलें. जैते वन जातल्याक म्हज्या उजव्याक बसूंक. जैते वन जायना जाल्यार ना. अशेंच म्हण चिंती नाकात क्रिस्तांव जिवीत जैताचें जिवीत. हय कितें तुका कित्याक विंचलां? देव सैमाचें भागीदार जावचें म्हळ्यार कितें? देव मोगाळ. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. तूंय देवा बरी मोग करतय. देव सत जेजूच म्हणटा हांवच सत.
तूं सताचो मोग करताय, अनकाराचो, काळोखाचो, कुस्त्यापणाचो, फोटींचो तूं मोग कर न्हय. कंटाळटाय तूं. देव बरो. कितें? देव बरो म्हळ्यार कितें? आमकांय ताचे बरी बरो करता. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. जालें ओगी? इट्स ए कमांड. It's not a choice you have no choice. Be holy, for I, the Lord your God, am holy. It's not a choice. You have to be holy. मोगाच्या भावांनी भयणी, तुका देव बरो करता म्हळ्यार कितें? God is good. God is good. And you are? If you share in divine nature, you have to be good all the time. बरेपण म्हळ्यार देवाचें बरेपण तुज्या काळजाचें नितळकाय. तुजें तें एक नितळ निर्मळ निश्कळंक खतावीण आईबावीण पापावीण काळीज रचून दिता देव. Blessed are the pure in heart, for they will see God. ओय मोगाच्या भावांनी भयणी, तितलें न्हय. You become the member of the body of Christ. जेजूच्या कुडीचे सांदे तुमी जातात. तितलें मात्र न्हय, आणकी मुखार तुमी जेजूच्यो होकल्यो. जेजू तुमचे कडेन खाजार जाला आनी तुका आपणाची होकाल करच्या खातीर हें एक उतार वाचा. Ephesians 5:27. तुका आपणाची होकाल करच्या खातीर त्या खुर्सार आपलें रगत व्हरून आपल्या रगतान आनी उदकान तुका नितळ केलां. तुवें आईबावीण खातावीण निश्कळंक पवित्र आनी महिमे बरीत होकाल जावच्याक. वाच बाबा. He might present for himself a glorious church, महिमे बरीत पवित्र सभा, not having any spot or wrinkle or any such things, but she should be holy. तुवें पवित्र जेजूची होकाल अपवित्र जाल्यार तो स्वीकार करना. म्हज्या भावा भयणी, सत्राय सांबाळा. आतां सांगा म्हाका, देवान तुका आपणाची होकाल केल्या, नितळ निर्मळ निश्कळंक खतावीण आईबावीण तुवें आसच्या खातीर महिमे बरी ते काणीक जावन तुका बापाक भेटून दिवच्या खातीर. अशें आसतना हांव आनी तूं त्यो सोबीत सुंदर व्हंकल्यो जाल्या गी. जेजू आपल्या लग्ना उत्सवाक आमकां आपोवन व्हरूंक येता न्हय गी. हांव व्हंकल सोबीत सुंदर न्हेसून तयार आसां गी. आज आयल्यार ह्या घडये जेजूची होकाल जावन हांव तयार आसां गी. मोगाच्या भावांनी भयणी, आखेर करता निमाण्यो संज्ञो 2-3 संगत्यो. तूं देवाची जेजूची होकाल बेबदेपणान जिवंक शकता गी. मारिया मगदलीन जेजूक पुनर्जीवनपणाच्या दिसा वचून त्या फोंडान सोदतना आंज बडव्यान कितें म्हळें? मेल्ल्याक जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मदें कित्याक सोदतात म्हण विचारूं ना गी. तुमी जिवंत जाल्लीं मेल्ल्या त्या फोंडांत जियेवेत गी. क्रिस्ताची कूड होकाल जाल्ली तूं तुजी कूड वेश्य संगत मेळयवेत गी. क्रिस्ताच्या कालसितावन पियेतय तशेंच देवचाराच्या कालसितावनी तुवें पियेवेत गी. त्या संसार म्हणल्यार फोंडान न्हिदचें नाका मोगाचें न्हू. कुस्तायाचो फोंड तो. त्या कुस्तायेतावन वयर येवंक आसा. 2 थंय देवसाहेबाची भागीदारां, त्या कुस्तायेचेर जैतेवंत. मोगाच्या भावांनी भयणी, आखेर करता कीर्तन 113 वर्स 7 and 8. ही उतरां वाचा, सकळी वाचा. Psalm 113 वर्स 7 and 8. खालत्यान तो आयकया खालत्यान तो धुलींतलो वयर उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा, फुड्यारा मदें ताका जागो दिसा बसयता. अर्थ कितें बाये? पळया, हांव आनी तूं पातकान जियेतना तुमी शेणाचो फोंड पळयला न्ही गे. साऱ्याचो फोंड पळयला गे.
त्या फोंडांतावन कितें येतात किडे येतात हांव आनी तूं त्या किड्या बरी आशिल्लीं हांव असल्या म्हाका आनी तुका ताणें वयर काडलें वयर काडून कितें केलें नितळ केलें आपल्या कुंवरा बराबर बसयता कोणा बराबर जेजूची व्हंकाल ताच्या उजव्याक बसतय तूं सोबीत सुंदर ओपीरच्या भांगारान न्हेसून म्हज्या उजव्याक आसा राणी अब्राहम बापा सांगता अब्राहम बाप इजाक जाकोब दावीद राई प्रवादी इजाया जेरेमाया पात्रियार्क तांचे सांगता माये मरिये सांगता पेद्रू पावल जुआंव जाकोब हांचे सांगता ह्या कुंवरां बराबर शेणांतल्या फोंडांतलो किडो आसल्या बरी आसल्या तुका कारण तांचे सांगता बसयता थंय बसूंक शिकया थंय तावन सकला देवल्यार थंय जेजूच्या पांयां तळा सैतान आसा आमी थंय बसल्या वेळार सैतान आमच्या पांयां तळा आसा थंय तावन देवल्यार सैतानाच्या पांयां तळा आमी जाता ती चूक मात्र करनाकात उबे रावा मोगाचे न्हू सकडांनी तुमी शांत जावन बऱ्या तरान आयकल्लें आसा देवाचें आशिर्वादां तुमचेर धराळ मापान वचून दी हें सर्व कितें आयकलें आतां तें सर्व देव तुमकां फाव करून दी तुमकां आपल्या कुंवरा बराबर बसोवन दी त्या वैभवान त्या महिमेची जेजूची सोबीत सुंदर महिमे बरी थोकल्यो हांव आनी तुमी जावया प्रेज द लॉर्ड आनी तसलें जिवीत देव सैबाचें भागीदारां जावन आमी जैताचें जिवीत जोडून घेवया हें आमकां देव फाव करून दी आमीन बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन